Namaskaru, हांव उर्मिला प्रभू, an international storyteller and story coach. तुमकां सगळ्यांक मिगेल चॅनलान तूं हार्दिक स्वागत. आयची काणी मिगेल धुवो प्री प्रायमरी सेक्शनांत आशिल्ली, म्हळ्यार जुनियर केजी आनी सिनियर केजी. जुनियर केजी आनी सिनियर केजीन तेदंती आसतना तिगेल टिचरान समर वेकेशनाक सांगचें आशिल्लें तुमकां आनी 60 days हॉलिडे. तुमी घरकडे 60 days राबताची. तुमकां 60 days गम्मत गम्मत तुमगेल पेरंट्स, तुमगेल ग्रँड पेरंट्स, तुमी हॉलिडे खंय भायर वचेत सकल गम्मत कोरयेत म्हूण. 4-5-6 असर ह्या प्राय आसतना तांकां 60 days म्हळ्यार मस्त दिसचें आशिल्लें. कळ्ळें? तेन्ना मिगेल धुवेक बारीक खूश जावचें आशिल्लें. लास्ट डे आयिल्लें तिगेल एग्जाम जातकीर तांगेल ओरल ABC अशी सकट बरोवचें आशिल्लें. आयकूलें आमकां आज टिचरान अनावन्स केला, आज लागून आमकां 60 days हॉलिडे. 60 days हॉलिडे. न्हिदी गम्मत करचें आशिल्लें. राबचें, गम्मत करचें, बापू माते वचचें, माव माते वचचें, हांगा थंय आमी खंय सांसान हेकाड तेकाडे 2-4 दिवसाक हांगा थंय सकट भोंवचें वचचें आशिल्लें. न्हिद्यो तांचेलेन सांगचें, अम्मा आमकां 60 days हॉलिडे, 60 days हॉलिडे म्हणून. थोडे दिवस जाता हांव सांगचें आशिल्लें, चेडा आनी 50 days हॉलिडे. ना मा टिचरान सांगला 60 days हॉलिडे. थोडे दिवस गेले चेडा, तूं स्कुला वच न्ही, 50 days हॉलिडे म्हणून. अशी जाता आशिल्लें. 50 days, 40 days, 30 days, 20 days, 10 days. चलये मात तेका मस्त पेटना आशिल्लें. ना मस्त दिवस गम्मत गम्मत म्हणचें चलयेन. मागीर एक वीक आसना गुंडी आजी संडे. नेक्स्ट संडे ते मात्र हॉलिडे तुका. मंडे लागून स्कूल. अयोयो जुनियर केजींतल्यान सिनियर केजी वतना एक चलयेन रोनू गलाट सांगचें कसो न्ही. आबा येवच मंडे लागून स्कूल वय ह्या एक वीक मात्र येवचें मंडे लागून स्कूल. अयो मिगेल 60 day हॉलिडे गेल्ले खंय. मिगेल 60 day हॉलिडे गेल्ले खंय. आनू हांव सांगचें आशिल्लें उडगस तुका आमी हांग केल्लें तें केल्लें 50 days 40 days. पूण टिचरान 60 days सांगिलो मा हांव कसो करचें. हांव म्हणें कसलें कोरता म्हूण ना, गेल्लें तें तशी व्हरना तें. उणें 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 जातर वता. अयो आतां 7 days मात्र वय आतां 7 days मात्र. येवच संडे ते मात्र हॉलिडे. मंडे लागून स्कूल. आमी आतां तुगेल बुक्स हाडलेल ताका कवर घालका, लेबल चिटकाका, नांव बरोवका, नवीन स्टँडर्ड सिनियर केजी म्हूण बरोवका. अयो आमा म्हाका बेजार जाता म्हाका 60 days हॉलिडे आनी खंय जाय शिकचें. ह्या इन्सिडंट म्हाका एकदम उडगास आसा. इत्या म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक जिवनांत अशींच नवें मस्त दिवस आसा म्हण कुर्ले आमी आज नाका आमी फाल्यां करया, आज नाका फाल्यां करया, फाल्यां जाता अपास फाल्यां करया, अपास फाल्यां करया म्हणचें.
अयो आणि 2 दीस मात बाकीच न्हय. आज कोरकाची ना जाल्यार जीवार येतो. तुम्ही वर्केन तेश करता की ना? करता ना खंडित मिगेल वरीची. आणि मिगेल दुवे वरीची तुमकां थोडे बेजार जात की नो. अयो इतले दिवस आशिल्ले कशी इतले मागीर कशी गेल्ले म्हणून. लायफ तशींची. ताणे आमकां दिसता मस्त समय आसा, मस्त काळ आसा, मस्त वेळ आसा. आमी सकाळ आरामसे करयेत. फाल्यां करचें, आज करचें, मस्त दिवस आसा. तशी ना, दीस कशी वता म्हूण ना. सान आशिल्ली प्राय येताची, वाडीक जाता, चेडूं जाता आनी आमी म्हातार जाताची. दीस वग्गी 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 वता. म्हणून आज आशिल्ले सकाळा पयशे व्हड म्हत्वाचे दीस म्हणचे. कसं जाय आशिल्लें आजी काम कोण सोडचें. फाल्यां खातीर दवरचें ना. प्रॉमिस कराची मिगळ तुमी तशी आसच म्हणून. जायत. आनी ह्या काणी कशी लागली खंडीत सांगाची म्हाका. ओके. बेल बटन प्रेस करूं विसरू नकाची. सबस्क्राईब करनी जाल्यार खंडीत सबस्क्राईब कराची. आणि ह्या बुक तुम्ही वाजली जाल्यार खंडीत वाजून म्हाका तिळची याची. नमस्कार.